मास्टर ट्रेनिंगाची मास्टर ट्रेनर्स आमी जे आसा पळय ताका ऑलरेडी ट्रेनिंग दिली. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हातूंतले एक्सपर्ट 6 जाणांक आमी घेतले. दे आर द मास्टर ट्रेनर्स. दे आर द ट्रेनर्स हॅव ट्रेन टू द मास्टर ट्रेनर्स. 30 मास्टर ट्रेनर्स म्हणजे आमी वेगवेगळे कॉम्प्युटर टीचर्स इंजिनियरींग कॉलेजीतले टीचर्स ते सोदून काडलेले आणि त्या 30 जाणांक ट्रेन केले. 30 जाणांक इंजिनियरींग कॉलेजीन 6 दिसाची ट्रेनिंग दिली आणि त्या वेगवेगळे कॉम्प्युटर इंट्रस्टेड असलेले टीचर्स हांकांय आमी ट्रेन करता फ्रॉम द गव्हर्मेंट अँड एडेड स्कूल. हांकां सगळ्या जाणांक अशा 500 टीचर्सांक ट्रेन करता आणि फ्रॉम द 6th स्टँडर्ड्स ऑनवर्ड आमी तांकां आतां पासूनच म्हणजे हो सिलेबस जो आसा ताजे बूक जे आयज लॉन्च केले आमी हो सिलेबस तांकां दिता. आतां उरलो प्रॉब्लम आमकां जे कॉम्प्युटर्स आमकां स्कुलांनी दिवपाक जाय ताजेरूय आमी सुरवात केला. इनिशियल स्टेजीचेर आमी पुराय स्कुलांतलो गव्हर्मेंट आनी एडेड हाचो सर्वे करून तांच्या कडेन वॉट सिस्टम इज अवेलेबल ॲट प्रेझेंट ते घेतलां आणि आतां आमी तांकां एक फुडल्या 2-3 म्हयन्या म्हणजे आतां कारण सगळे ऑनलायन असल्या कारणान फुडल्या 3 म्हयन्या पैकी तांकां ते दिवपाक सुरवात करतले जेणे करून ज्या स्कुलांनी कसलीच फॅसिलिटीज अवेलेबल ना थंयसर इनिशियल स्टेजीचेर गव्हर्मेंट आनी तांकां पयलीं दितले, ताज्या उपरांत एडेडाकूय दितले. बट कोडिंग एंड रोबोटिक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दीस इयर ऑन. आनी एक इशू आयज म्हणटा पळय ते आनी एक इशू आसा म्हणटा पळय ते आयज केजरीवालान फ्री इलेक्ट्रिसिटी केल्या. हय आमकां भुरग्यांच्या भवितव्याचो विचार करून एक्सपर्ट कमिटी हॅव सजेस्टेड ऑल द टिचर्स विल बी एक्सेप्ट तांकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा तशी मेडिकल सर्टिफिकेट तेज्यांनी प्रोवायड केली जाल्यारूच तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. अदरवायज कंपल्सरी वॅक्सिनेशन जें आसा तें तेंच्यांनी घेवपाक. कितल्यांक प्लेसमेंट केलाय? कितल्यांक प्लेसमेंट केलाय? आजची टोटल प्लेसमेंट जी आसा ही म्हणजे एक्चुली आयज आनी फाल्यां अशी धरून ऑल टुगेदर एप्रॉक्सिमेटली 1,500 जातली. कारण आमी जरी म्हटलें वेगवेगळ्या ITIनी प्लेसमेंट जावपाची आसा आयजूय आसा एप्रॉक्सिमेटली 1,500 वेगवेगळ्या कंपनींनी फॉर एप्रेंटिसशीप पर्पज ही जातली. त्याच बरोबर आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनची एप्रेंटिसशीप स्कीम ही अनाऊन्स केल्ली. तिजेय बी चेक डिस्ट्रिब्युशन जे आसा हे आयच्यान आमी स्टार्ट केलें सो दॅट दे आर गेटिंग देयर स्टायफंड. सेम इज इट पॉसिबल फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक गोंयांत जे केजरीवालान अनाऊन्स केला पळय ते गोंयकार इज इट पॉसिबल? कोणाकू कितें घेवन हांगासर उलयलें जाका खबर आसा आपले राज्य केन्ना कोणूच एकटोय निवडून येवचो ना ताका अनाऊन्स करप सोंपें.